the Entertainment Society of Goa is supposed to be the nodal agency for promoting the film culture in Goa. पयर कांय दिसा फाटीं आमचो आदित्य जांभळे जाका आर्टिकल 370 ह्या सिनेमा खातीर फिल्म फेअर एवॉर्ड मेळ्ळो. ताजे उपरांत पयर आसेसांव ह्या चित्रपटाक मंगिरीश बांदोडकार हाजो हो चित्रपट त्या चित्रपटाक एशिया पॅसिफीक बेस्ट फिल्म एवॉर्ड मेळ्ळो आनी प्रशांतीबाई तळपणकार हाका बेस्ट एक्टिंग इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळो. एक सादें ट्वीट, एक सादो सोशल मिडिया पोस्ट आज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान घालो ना, गोंय सरकारान घालो. वी कंडेम दीस एटिट्यूड. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आसा पळय ती कंप्लिटली रिवॅम्प जावपा जाय, जशें लक्ष्मीकांत बाबान सांगलें तशें. दुसरें, थंय जे स्टाफ आसा रायट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, IAS ऑफिसर आनी कोण, हांचो फिल्मा कडेन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कडेन कसलोच संबंद ना. तेन्ना थंय आमकां अशे ऑफिसर गव्हर्मेंटान अपॉयंट करपा जाय हू आर सेन्सिटीव आनी जांकां ह्या इंडस्ट्रींतलें ज्ञान आसा, आर्ट एंड कल्चर, फिल्म हें कितें तें तांकां खबर आसा. गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम म्हणून, आणि ती सुरवातीक म्हणजे 2004 पासून सादारणशे 2011-12 पर्यंत ती इम्प्लिमेंट जाताली. म्हणजे ह्या वर्सा जर फिल्म केलेलें 1 किंवा 2 वर्सांनी तांकां ताचे सबसिडी तांकां परत मेळटाली आनी फिल्मां एक कन्सिस्टंटली जाताली त्या वेळाचेर. आनी आतां म्हाका दिसता की 2016च्यान 2016 ते आतां 2025 पर्यंत गोंयची सबसिडी हांच्यांनी क्लियर करूंक ना. म्हणजे कितें जाता की 9 वर्सां जेन्ना तुमी फिल्माची सबसिडी दिना तेन्ना फिल्म मेकराक फिल्मां करपा खातीर जो फायनान्शियल सपोर्ट जाय तो मेळना.